नमस्कार येवकार, गोवा टुनाइट दीप्ती नागवेकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. दिवचले हायर सेकंडरीतल्या 11 भुरग्यांचो स्वास गुदमरलो. दिवचल हॉस्पिटलांत गर्दी. तिगां म्हापशा जिल्लो हॉस्पिटलांत शिफ्ट. भुरग्यांचेर मिरयांचे पुडीचो स्प्रे मारपाचे कांड. टीसीपी कायद्याचे 17D आणि 17E सेक्शनांचो थळाव्या वाठारांचो प्लॅन करूंक उपेग. टीसीपीचो आपल्याच निर्णयाक तेको. आता झोना प्रमाण प्लॅनिंग करपाची तयारी. चंद्रयान-3 मोहिमेन लँडर विक्रम प्रोपल्शन मॉड्युलाकडच्यान वेगळो जावन चंद्रार देवपाक सज्ज. 23 तारखेक सांजे पावणे संक लँडराचे सॉफ्ट लँडिंगाचो इस्रोचो प्लान. गोयचे शेत जमनींचे वेव्हाराचेर निर्बंध घालून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हाडिल्ले विधेयकाची मनसेच्या राज ठाकरेन केली तोखणाय. गोंय मुंबय हायवे खातीर पनवेल मनसेची सभा. मध्य प्रदेश छत्तीसगड विधानसभा वेंचणुके खातीर बीजेपीन जाहीर केले उमेदवार. मध्य प्रदेशान 21, छत्तीसगडान 39 उमेदवार फिक्स. वर्स सोंपतना 5 राज्यांनी वेंचणूक. पेडण्यात तिरंगो उबयतना जाल्ल्या घुसपागोंदळाच्या प्रकरणात 3 दिसान एक्शन घेयात. करिना जाल्यार प्रधानमंत्र्याच्या कानार घालता. गोवा फॉरवर्ड विजयाचे सिनाल. अप्रेंटिसशिप स्किमी सकयल सरकारी खात्यांनी 9,000 जाणांक संद. आता मेरेन 2,500 लागले. मुख्यमंत्री म्हणटा बेकार रावचे परस अप्रेंटिसशिप जॉईन जायात. अणभव महत्वाचो. शेतकी पॉलिसीचेर सुचोवण्यो. हरकतीक शेतकी खात्यान 15 सप्टेंबर मेरेन मुजत वाडयली. शेतकी पॉलिसीन तरणाट्यांक बायलांचो विचार ना. विजनूच ना विजय उलयल्लो. आणि विधानसभा परफॉर्मन्साचेर पयलो दुसरो नंबर दिवंक ते कितें नाटक न्ही, विजय म्हणटा. गोंयकारांनी सगळे पळयला. मुख्यमंत्र्यान प्रुडंटाक हेडॉनान विजयाक दिल्लो पयलो नंबर. खबरो विस्तारान. दिवचलचे हायर सेकंडरीतल्या 11 भुरग्यांचो श्वास गुदमरूंक लागिल्ल्यान मोठो बोवाळ. दिवचल हॉस्पिटलांत व्हेली. 3 क्रिटिकल. तांकां म्हापशा व्हेली. हायर सेकंडरीन 4 भुरग्यांनी मिरयांची पूड स्प्रे मारिल्ल्यान गजाल. फाटल्या शुक्राराय होच प्रकार. ते वेळार कोणेच सिरियसली घेवना. पुलिसांनी खंय हायस्कूल वेवस्थापनाक समिती करून कितें ती एक्शन घेवंक सांगल्या. दिवचले हाय सेकंडरीत दनपारा अचानक 11 भुरग्यांक श्वास घेवपाक त्रास जावपाक लागिल्ल्यान बोवाळ. सगळ्यांक दिवचल हॉस्पिटलांत शिफ्ट केली. थंय दोतोर, नर्सी, शिक्षकांची धांवपळ. प्रकार नेमको कितें ताचेर सस्पेन्स. तपास केल्या उपरांत कळ्ळें 4 भुरग्यांनी पेपर स्प्रे मारिल्लो. ह्या 11तली 3 भुरगीं मातशी सिरियस जाल्ल्यान तांकां म्हापशा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत शिफ्ट केली. थंय दिवचलचो आमदार वचून आयलो. पुलिसांन खंय स्कूल वेवस्थापनाक समिती करून रिपोर्ट दियात म्हूण सांगला. मॅनेजमेंटाकडे उलयल्लो आनी मॅनेजमेंटाकडे PI कडे उलयला. सगळ्यांची MLC केल्ली आसा, मेडिकल लिगल केस केल्ली आसा. सो PI इन्व्हेस्टिगेट करता. PI मॅनेजमेंटाक सांगला की डिसिप्लिनरी कमिटी करा आनी डिसिप्लिनरी कमिटी तुमी इन्क्वायरी करा. तो इन्क्वायरी जावन तो रिपोर्ट आसा तो तुमी हाका दिया, कोणा पुलिशेक दिया. 4 भुरग्यांक सस्पेंड करपाक शकता. फाटल्या शुक्राराय असोच प्रकार जाल्लो. मात तो वेल्यावेर आशिल्ल्यान कोणें सिरियसली घेवंक ना. अकॉर्डिंग टू मॅनेजमेंट तेंच्यांनी 4 भुरग्यांक सस्पेंड करपाचें ठरयल्लें आसा. हू वर लायक सपोज टू बी आयडेंटिफायड. आनी असोच इन्सिडंट म्हाका दिसता एक शुक्रार दिसा अशेंच जाल्लें. इट वॉज अ मायल्डर फॉर्म आशिल्लें. पण मॅनेजमेंट खूब स्ट्रिक्ट आसा आनी म्हाका मॅनेजमेंटान सांगलाय की ते कॅमेराज बसयतले क्लासरुमान आनी क्लासरुमाच्या भायरूय बसयतले. एक्झॅक्टली कशें आसा की हांव थोड्या भुरग्यां कडेन उलयलें की विंडो देगेक बसलेली भुरग्यांक तांकां मातशें चड लागला. एक तर पेपर स्प्रे भायल्यान कोणी तरी विंडोतल्यान मारला आसतलो काय भितर इन्क्वायरी चालू आसा.
म्हापसा हॉस्पिटलांत काँग्रेस आमदार कार्लोस आणि प्रदेश अध्यक्ष पाटकर वचून आयले. It's a very sad thing that should happen in a school, because school is not a place where children would be expected to be assaulted like this. And we hope that the school administration cooperates with the police to find out who has done this. कित्याक ही पयली पार्टी न्ही. गेले लास्ट फ्रायडे पासून हांव आयकलां पेरंट्स सांगता प्रमाणे इन्सिडंट जाल्लो सेम स्कुलान. So this was in Bicholi. So I only hope that children do learn good values and come with good behavior in school. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 17D आणि 17E सेक्शनांचो स्थानिक वाठारां खातीर प्लॅन करूंक उपेग TCPचो आपल्याच निर्णयाक तेंको. राज्य पावंड्यावेले समितीन ड्राफ्ट प्लॅन तयार करतना खंय तशी सुचोवणी केल्ली. समितीन वॉर्ड लेवल सेटलमेंट प्लॅन जावचे म्हणूनय सांगिल्ले. झोना प्रमाण प्लॅनिंग करून 2022 खात्यान तशी तरतूद केल्या म्हूण TCP मंत्र्यान रिपोर्टान म्हणला. 2021 रिजनल प्लॅन चालीक लावंक नेमिल्ले राज्य पावंड्यावेले समितीन आपल्या पयल्या रिपोर्टांत रिजनल प्लॅन वेगवेगळ्या खात्यांतल्यान मेळपी डाटाचेर निंबून आसा म्हूण नमूद केला. गोंयच्या शेत जमनींचो सर्वे बेगीनूच करपाक जाय. शेतकी खात्याकडच्यान डाटा येवपाचो आसा अशें रिपोर्टांत बरयलां. गोंयच्या खाजगी रानांचोय सर्वे जाय. रानां खात्याक रावला. गोंयचे निसर्गीक आनी संस्कृतीक दायज वळखून तांचो सांबाळ करपाक गोंयच्या हेरिटेज सुवातींची वळेरी करपाक जाय. अरिश्ट वेवस्थापनाचें प्लॅनिंग करूंक WID कडच्यान बुट्टी येवपी वाठारांचो चड उदक चडपी वाठारांचो डाटा जाय अशें समितीन रिपोर्टांत म्हणलां. शेतकी खात्याकडच्यान भात शेती आनी लागवडेचे चिन्हांकीत वाठारांचो अभ्यास जातलो. सगळीं खाजगी रानां चिन्हांकीत केल्लीं ना. बुट्टी येवपी वाठार खबर ना आनी त्या खातीर अशा वाठारांचो अभ्यास जावंक जाय म्हूण रिपोर्टांत स्पश्ट केला. रिजनल प्लॅन 2021 ची यशस्वी अंमलबजावणी करूंक राज्य पावंड्यावेले समितीन वॉर्ड लेवल सेटलमेंट प्लॅनाची गरज आसा म्हूण सांगलां. हे सगळें जावपाक TCP खात्यांतल्या विभागांची संरचना जावपाक जाय आशिल्लें अशेंय तांचें म्हणणें. 2021 रिजनल प्लॅनाचो फायनल रिपोर्ट करतलो जाल्यार डिटेल पॉलिसी तयार करपाक जाय अशेंय समिती म्हणटा. वॉर्ड लेवलाचेर नियोजन प्रक्रिया सुचोवपी कसलेच पॉलिसी डॉक्युमेंट रिलीज केल्ल्या 3 फायनल रिपोर्टांत ना. खरें म्हणल्यार TCP कायद्यांत तशें करपाक तरतूद नाशिल्ली. झोनिंग प्लॅन तयार करपाची तरतूद 2022 लागू केल्या. 17D आनी 17E सेक्शनाचो स्थानीक वाठारां खातीर प्लॅन करूंक उपेग जातलो म्हूण TCPन आपल्या निर्णयाचें समर्थन केलां. प्रुडंटा खातीर लौकीक सिलकार आनी महेश घाडी. चंद्रयान 3 मोहिमेन लँडर विक्रम प्रोपल्शन मॉड्युला कडच्यान वेगळो जावन चंद्राचेर देवपाचे तयारेन. अंतराळांत ह्या म्हत्वाच्या सेपरेशनाक इस्रोक येस. 23 ऑगस्टाक सांजे 5:45 वरांचेर लँडर सॉफ्ट लँडिंग करूंक शकता म्हूण इस्रोचो प्लान. भारताच्या चंद्रयान मोहिमेंतलो हो म्हत्वाचो टप्पो. 14 जुलयाक चंद्रयान 3 लॉन्च जाल्ले. शेतजमनी राखूंक गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान हाडिल्ल्या विधेयकाची मनसे फुडारी राज ठाकरेन तोखणाय केल्या. शेतजमीन घेतल्यार थंय शेत करचेच पडटले. गोंयचे गुरगांव छत्तीसपूर जावंक दिवचे ना म्हूण खंय गोंयचो मुख्यमंत्री उलयला. मुंबय गोंय हायवे खातीर पनवेल जाल्ले सभेन ठाकरे उलयलो. उत्तरेंतल्या लोकां विशीं आपणे असले उलयल्यार खंय मोठो वाद जातलो. शेतजमनी राखूंक गोंय सरकारान मार्चांत विधानसभेत गोवा रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रान्सफर ऑफ एग्रीकल्चर लँड बील पास केल्लें. शेतजमीन घेतल्यांक शेतीच करची पडटली म्हूण बील. ह्या बिलाची मनसे फुडारी राज ठाकरेन तोखणाय केली. गोवा मुंबय हायवेचें काम बेगीन तडीक लायात म्हूण मागणी करपाक मनसेची पनवेलांत सभा जाली. थंय राज ठाकरेन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची मनांतल्यान तोखणाय केली. 2023 ची गोष्ट सांगतो मी तुम्हाला. आता 2023 ची गोष्ट सांगतोय. 2023 ला गोव्यामध्ये कायदा केला गेलेला आहे. काय कायदा केलाय की गोव्यामधली जी शेत जमीन आहे ती सहज कोणाला मिळणार नाही. आणि जर शेत जमीन जर समजा तुम्हाला कुठची घ्यायची असेल गोव्यामध्ये तर तुम्हाला शेतीच करावी लागेल. तिथे तुम्हाला दुसरा धंदा व्यवसाय करता येणार नाही. राज्य कोणाचं आहे गोव्यात? भारतीय जनता पक्षाचं राज्य आहे. भारतीय जनता पक्षाचे मुख्यमंत्री तिथे अशा प्रकारचा कायदा करतात. भारतीय जनता पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांचं स्टेटमेंट सांगतो मी तुम्हाला. मुख्यमंत्र्यांचं भाषणामधलं स्टेटमेंट की आम्ही गोव्याचा गुडगाव काय गुडगाव का गुरगाव काय म्हणतात त्याला गुरगाव किंवा छत्तीसपूर तिकडेच कुठची काय आहे ते गोव्याचं होऊ देणार नाही. म्हणजे गोव्याचे मुख्यमंत्री सांगतायत की उत्तरेतनं येणाऱ्या सगळ्या लोकांना आम्ही इथे जमिनी देणार नाही. हा त्याचा अर्थ. मुख्यमंत्री म्हणटा बरे काम केल्यार कोणूय तोखणाय करतलोच. बरें काम करता कोणी प्रेज करता.
ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बीजेपीन मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड विधानसभा वेंचणुके खातीर 60 उमेदवारांची नावां जाहीर केली. मध्य प्रदेशातले 21, छत्तीसगडातले 39 उमेदवार फिक्स. बीजेपीच्या केंद्रीय वेंचणूक समितीची प्रधानमंत्री मोदी बरोबर बसका जाली. बसके उपरांत उमेदवारांची नावांची घोषणा. वर्स सोंपतना ह्या 2 राज्यां राजस्थान, तेलंगण, आंध्रातूय वेंचणूक. PWD आणि WRD मुड्डेर खांडेपारा बंधारो आणि पंपिंग स्टेशन उबारता. थळाव्या आणि लागसरच्या लोकांचो विरोध मतीन धरून सरकारान काम सोंपसर वाठारांत जमावबंदी आदेश 144 लागू केला. मुड्डेर, खांडेपार, सोनारबाग, उसगांव वाठारांत जमावबंदी लागू. आता कितें करपाचें ताचेर थळाव्यांनी बसका दवरल्या. आता सरकारान जे नोटिफिकेशन काढला की सेक्शन 144 इम्पोज केल्ले आसा, त्या प्रमाणे जमावबंदी करची न्ही आणि सरकार खंय तरी ह्या बंदाऱ्याचें काम सुरू करूंक सोदता. सो म्हाका दिसता की हेज्या मुखार सरकार आणि पोलीस आणि ग्रामस्थ जावं ते अपोज करताले तेंच्या भितर टसल जावपाची शक्यता आसा. कारण जेन्ना बंदाऱ्याचें काम सुरू जाल्लें, जेन्ना सुरू जातालें तेन्ना लोक येवन ते आडयताले. सो त्याच प्रमाणे आता पळोवचें पडटलें की हें जेन्ना सेक्शन लागू जातकूर जेन्ना कामाक सुरवात जातली तेन्ना लोकांचो ह्या बंदाऱ्याक सपोर्ट आसतलो काय विरोध आसतलो. तो काणेपडच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पेडणे उपजिल्हो कचेरीन तिरंगो उबयतना जाल्ल्या घुसपा गोंधळाच्या प्रकरणात 3 दिसान कारवाय करात म्हूण विजय मागता. घडला तो प्रकार तिरंग्याचो अपमान. कारवाय जायना जाल्यार प्रकरण खंय प्रधानमंत्र्याच्या कानार घालता. स्वतंत्रताय दिसा पेडणे उपजिल्हो कचेरेचे कार्यावळी वेळार तिरंगो उबयतना घुसपल्लो. उक्तो जायना म्हूण देंवन परत चडयलो. क्लियर कट इशू ऑफ अकाउंटेबिलिटी. जेन्ना ध्वजाचो अपमान जाता तो एक म्हळ्यार पिनल सेक्शन्स ताका इंडियन पेनल कोडान आसा. सेकंड कोणा खातीर जाता, कित्याक जाता आनी हे पेडण्याच कित्याक जाता ताचेर एक्शन घेवपाक जाय इमिजिएटली. आय डिमांड ऑफ द चीफ मिनिस्टर की एक्शन जावची. विशय जर मायनर, ध्वजाचो अपमान जर विशय मायनर जाता जाल्यार बीजेपीन डिक्लेअर करचें म्हणून ही नॅशनल न्यूज ना जावचो म्हणून. कॉन्स्टिट्यूशन आनी कायदे सेफगार्ड जाला ते आता फॉलो जाता वो ना हें पळोवप सरकाराचें काम. आनी जर जायना जाल्यार कोण करना ताचेर एक्शन जावंक जाय. नाही सर, जावंकूच जाय. काल आम्ही सीएमाक जेन्ना प्रश्न केले पळय, सीएम म्हणटा हेचे फुडें जावचें ना चूक. हाचे फुडें म्हणटा तें म्हळ्यार फाटलें पचलें न्ही. हाचे फुडें सगळें उलोवंक जाता. गव्हर्नन्स म्हळ्यार कितें? गव्हर्नन्स इज अबाउट द पास्ट एंड रिपिटिशन इन द फ्युचर. अप्रेंटिसशीप स्किमी सकयल सरकारी खात्यांनी 9,000 जाणांक संद. आता मेरेन 2,500 सिलेक्ट. मुख्यमंत्री प्रुडंटा कडेन उलयलो. कांय जाणांनी एका परस चड अर्ज केले मात रुजू जाले ना. चॉयस सोदतात. बेकार रावचे परस अप्रेंटिसशिपीक जॉईन जायात. अणभव घेयात. मुख्यमंत्र्याचो उलो. मुख्यमंत्र्याची खात्यांच्या मुखेल्यांबरोबर बसका जाली. स्वयंपूर्ण गोंय डेटा ऑनलायसिसाचेरूय चर्चा जाली. आज हेड ऑफ द डिपार्टमेंटाची मिटींग दवरलेली हांवें 3 इश्यूचेर. एक अप्रेंटिसशीप प्रोग्राम, दुसरो जो आसा आमचो स्वयंपूर्ण गोवा प्रोग्राम आनी तिसरो डेटा एनालिटिक्स सेल सुरू केला तेजेर. अप्रेंटिसशीप प्रोग्रामान 9,000 अप्रेंटिसशीप वॅकन्सीज गव्हर्मेंटानूच तयार जाल्या. जवळपास 2,500 भुरगे जॉईन जाल्या. उरलेल्या भुरग्यांनी 4-4, 5-5 अप्रेंटिसशीप ब्लॉक करून दवरल्या. थोडे जाण आपल्याच तालुक्यात म्हणजे एकट्यान 10 कॉन्ट्रॅक्ट सायन केल्या आनी एकूय बरो येता म्हणून वाट पळयना. म्हणजे सगळ्या भुरग्यांक आसा, सगळ्यांक संदी आहा. वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटात शिकपाचें काम मेळटलें. 10वी आसतलो, 12वी आसतलो, इंजिनियर आसतलो, D.Ed, B.Ed जाल्ले टीचर आसतले. ह्या सगळ्या जाणांनी एप्लाय करचें आनी अप्रेंटिसशीप म्हणून जॉईन जावचें. थोड्या जाणांक 1 वर्स, थोड्या जाणांक 1.5 वर्स अशी संदी गव्हर्मेंटात अवेलेबल आसा. बेकार रावच्या पेक्षा ह्या हेजेर तेंच्यांनी जॉईन जावप गरजेचें आहा. जाता तितके बेगीन
आपल्याक प्रत्येक नियर बाय डिपार्टमेंटान तेंच्यांनी जॉईन जावन आपलें काम सुरवात करतले. दॅट इज अ वन. दुसरें आमचो स्वयंपूर्ण प्रोग्रामात ऑल द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन कॉर्डिनेशनान वेगवेगळें काम करता. तेजो रिव्यू घेतलो. तेंच्यांनी हेन्सफोर्थ तो परत एकदां नेटान काम करपाचें तेंच्यांनी थारायलां. तिसरी गजाल डेटा शेअरिंग, वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटा बरोबर डेटा एनालिटिक्स सेलान शेअर करप, जेणे करून वेगवेगळे डेटा जो आसा आमच्या डिपार्टमेंटाक मेळ्ळ्या कारणान ताचो यूज खूब बऱ्या पद्दतीन आमी डिपार्टमेंटाक करपाक शकता. छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या बार्देसांतल्या सगळ्या पुतळ्यांक पुलिसांचे संरक्षण. करसवाडो आकय शिवाजी महाराजाच्या पुतळ्याची विटंबना करपाच्या प्रकरणा उपरांत पुलीस अलर्ट. छत्रपतीच्या पुतळ्याच्या इश्यू वेल्यान परत बोवाळ जावंक जायना म्हूण पुलीस बंदोबस्त. DYSP जिवबा दळवी उलयलो. In the area, we have deployed staff in and around the Chhatrapati Shivaji Maharaj statues. This will not only help us to reach to the public, but also will give a sense of security even to the locality in and around the Chhatrapati Maharaj statue. So full entire Bardesh? Yeah, there are about 7 statues in Mapsa area, 2 at Kolwaye and 2 at Anjuna. So we have deployed staff in near all the statues, and also we are doing patrolling near the other at the churches and temples also. We are from the cluster, so we are doing night time. We are doing the patrolling in the cluster. Each constable is given target of about 10 temples, 10 churches. So the patrolling is also pattern is going on. बाणस्तारी एक्सिडेंटाची केस क्रायम ब्रांचीक दिता म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगला म्हूण आमदार राजेश फळदेसाय सांगता. तो कांय लोकांक घेवन मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो. मजगतीं मेघना सावड्डेकाराची म्हाड्डोळा पुलीस स्टेशनान काडिल्ल्या समन्साक हायकोर्टान चॅलेंज. ते वटेन कोलवाळे जेलीन ज्युडिशियल कस्टडीन आशिल्ल्या परेशाच्या जामिनाचेर सुनावणी सोमारा. आमचे दिवाडकर भाव भयणां पळय गेल्या, आमचो सुरेश फडटेबाई आनी तशीच आमची भावना फटकेताई. तांकां लागून आमी सीएमाक आतां आमचो एडवोकेट आहा आमचे बरोबर, बाकीची टीम आसा, तेंची फॅमिली मेंबर आसा. आमी सगळे जाण थंय सीएम मुख्यमंत्र्याक मेळून येले आनी मुख्यमंत्र्या कडेन आमी रिक्वेस्ट केलो की जे पळय इन्व्हेस्टिगेशन अशें करपाक जाय तें सारकें जालें ना. पूण आमचो कितें डिमांड आसलेलो ती केस आमी ट्रान्सफर मागल्या क्रायम ब्रांचाक. तो आमकां मुख्यमंत्र्यान सांगलो फाल्यांच्या फाल्यां आपूण ते ट्रान्सफर करता म्हणून. कारण आमकां तो न्याय मेळोंक जाय म्हणून आमी तुमी पळयलां आसतलें ज्या दिसाच्यान इन्सिडंट्स घडला त्या दिसाच्यान आमकां दिवाडकर भावां भयणाचेर आमचो कसो एक हें जाल्लो आसा तो दुख्खाचो दोंगर, तितूंतल्यान आज पर्यंत आमी सावरलेले ना. हायकोर्टान परेशाच्या जामीन अर्जावयली सुनावणी फुडें धुकल्ल्या. सोमारा सुनावणी मजगती म्हाड्डोळ पुलिशेन दिल्लेल्या समन्साचेर मेघना सावड्डेकारान चॅलेंज करून पिटिशन हायकोर्टान घातला. शेतकी पॉलिसीचेर सुचोवणी आनी हरकत घेवपाक शेतकी खात्यान 15 सप्टेंबर मेरेन मुजत वाडयल्या. बीजेपी सरकार शेतकारांचो आनी तरणाट्यांचो आवाज दाबूंक सोदता. पॉलिसीन तरणाट्यां खातीर आनी बायलां खातीर कांयच ना. शेत जमीन लागवडी सकयल हाडूंक पॉलिसीन विजनूच ना म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो आमदार विजय सरदेसाय उलयल्लो. विधानसभेंतल्या परफॉर्मन्साचे आधाराचेर पयलो दुसरो नंबर दिवंक तें नाटक न्ही. आमी लोकांचे प्रस्न मांडूंक विधानसभेंत गेल्यात. विजय सरदेसाय उलयलो. आपलो परफॉर्मन्स गोंयकारांनी पळयला, नंबर दिवपाची गरज ना. प्रुडंटाच्या हेडॉनान विरोधी आमदारांच्या विधानसभेंतल्या परफॉर्मन्साचेर विचारले तेन्ना मुख्यमंत्र्यान विजयाक पयलो नंबर दिल्लो. विजय सरदेसाय ताच्या पार्टीचो लिडर म्हणजे एज गुड एज ही इज अ वेटिंग इन एलओपी म्हणटा पळय न्ही, तशाच पद्दत आयज जाता काय फाल्यां जाता अशा पद्दतीत आसा. तूं 1, 2, 3 जर म्हणटलो आसत जाल्यार त्या पद्दतीत मागीर ऑफकोर्स म्हणजे विजय आसतलो. परफॉर्मन्स करप म्हळ्यार तें कितें नाटक न्ही तें की एक बरो रोल खेळ्ळो आनी घरा गेलो, हें नाटक न्ही. हें जें कितें आमी एक्सपोज केलां तातूंत सुदारणा येवपाक जाय आनी ती सुदारणा हाडपाचें काम मुख्यमंत्र्याचें. सर आनी ताजे मंत्री जे आहात ते मंत्री आज ते कांय शिकनासतना येतात. तांकां नॉलेज इज पावर म्हणटा तें खबर ना. तांकां दिसता नंबर इज पावर. नंबर म्हणटा तो पावर जायना. नॉलेज इज पावर. तुका कळपाक जाय उत्तर दिवपाक. ताजे सिनियर मंत्री उत्तराक कशें घुसपले ते सगळे गोंयचे जनतेन पळयल्या. दिवचल मुळगांव मायनिंग ब्लॉक एकाचे जनसुनावणेचे मिनिट्सान लोकांनी मांडिल्ले मुद्दे घालूकूच ना.
थळावे इश्यू घेवन मिडिया मुखार लोकांच्या प्रस्नांक अधिकाऱ्यांनी कसल्यो जापो दिल्यो त्यो तातूंत ना. लोकांक सारखे उलोवंकूय दिवना म्हूण आरोप. वेळ आयल्यार कोर्टान वचपाची दिवचल मुळगांवकारांची तयारी. पर्यावरण इम्पॅक्टा वेल्यान कुफुसांव. जाल्यार हो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट म्हणून तुम्ही कसो बरोवन दिल्या? तेंच्यांनी तेन्ना मानलेले की हो ग्रीनफील्ड हो ब्रावन फील्ड आणि ग्रीनफील्ड ब्रावन फील्ड रियल इस्टेट बिझनसान येता सेक्टरान. सो हांगासर येवंक फावना आसलेलो म्हणून तेंच्यांनी मानलेले ते स्टेजीचेर. तशेंच आनी एक प्रश्नान तेणी मानलेले की ही वेदांता कंपनी थंयसर रिसोर्सीस ना म्हणून 10 वर्सां भितर ती मायन वरबडोवन बंदूय करूं शकता हे मानलेले तेंच्यांनी. पूण मिनिट्सान नो म्हणून बरयल्ले आसा की 10 मिनटाचोच फक्त टायम दिल्लो स्पिकराक. 10 मिनटाचो टायम खंयसरूच ना. ताका रिस्ट्रिक्शन तुम्ही घालूंकूच शकना. जास्तीत जास्त तेणी उलोवपाक जाय. आतां सबंद 620 पानांचो जर तो EIA आसा जाय तर म्हाज्या सारकेल्या 1 वराच्या पेक्षा जास्त टायम जाय 620 पानांचेर उलोवपा खातीर. जाल्यार मागीर आमकां बी कायदेशीर दृश्ट्यान वयचें पडटलें. आनी कायदेशीर दृश्ट्या म्हटल्यार तर आमकां स्वाभाविकपणे खंयचे तरी कोर्ट धरचे पडटले. जे संबंधीत कोर्ट आसा जे परत तांकां सांगतले की तुमी पब्लीक हेरींग परत घेया. पब्लीक हेरींग परत घेया म्हणून ताका ग्रावंड आसात. तुम्ही पयलीं म्हणजे जे डिस्टन्स आसा त्या डिस्टन्साचो कायदो मोडून उडयल्यात. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.